नमस्कार, गोमंतक टीव्हीची तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय भावाक वाळपय जिल्लो सत्र न्यायालयाची 9 दिसांची पुलीस कादय. पयलीं अटक केल्ल्या वासुदेव ओजरेकाराचे जबानी वेल्यान दोगांयकूय केल्ली अटक. रोमन कॅथलिक चर्चीचे पयले लॅटिन अमेरिकन धर्मगुरू पोप फ्रांसिस संवसाराक अंतरले. पिरायेच्या 88व्या वर्सा घेतलो निमणो श्वास. गोंयचे राजकीय फुडारी धर्मगुरूंनी ओपली आर्गां. दोनापावला जयप्रकाश आणि पद्मिनी धेंपो हांचे बंगल्यात दरोडो. दोगांयकूय बांदून घालून घर लुटले. हाय प्रोफायल केशीत डीजी धरून सगळे देवले ग्राउंडार तपास सुरू. भोमा पायपासूच जाय 50 भोमकार मेळे मुख्यमंत्र्यांक. फक्त 4 घरां वतली. देवळांक लावचे ना हात. मुख्यमंत्र्यांचो पुनरुच्चार. बेळगांवच्या शेतकारांनी परतून हाडले मिनाचे ट्रक. लुकसाण भरपाय दिवची. शेतां असली तशी दियात करून शेतकारांची मागणी. आणि एफडीएची फोणेच्या विशाल मेगा मार्टाचेर धाड. मार्टात हुंदरांचो धुमाकूळ. कामगार कातीचे दुयेंस ग्लोव्ज आणि मास्क घालून करतात का. आता खबर विस्तारात. दोनापावला नागाळी हिल्स वाठारात 4 ते 5 चोरांनी धेंपो फामिलीच्या एका जोडप्याचे घर फोडले. शेनवारा मध्यराती हो चोरयेचो प्रकार घडलो. आर्मां घेवन आयिल्ल्या 4 ते 5 चोरांनी जयप्रकाश आणि पद्मिनी धेंपो या दोगांयकूय बेडाक बांदून तांच्या बंगल्यात चोरी केली. पळयात पुराय बातमी. दोनापावला नागाळी हिल्स वाठारांतल्यान एक धक्कोदायक बातमी उक्ताडार आयल्या. 4 ते 5 चोरांनी मेळून धेंपो फॅमिलीच्या एका जाणट्या जोडप्याचे घर फोडले आणि कोट्यांनी रुपयांचो म्हाल चोरी केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेनवारा मध्यराती हो चोरयेचो प्रकार घडलो. आर्मां घेवन आयिल्ल्या 4 ते 5 चोरांनी जयप्रकाश आणि पद्मिनी धेंपो या दोगांकूय बेडाक बांदून तांच्या बंगल्यात चोरी केली. बंगल्याच्या गेटीर आशिल्ल्या सुरक्षा रक्षकाक मारपेट करून चोर भितर सरले. सकाळी घरकामाक येवपी बायल जेन्ना बंगल्यात आयली तेन्ना तिणे बेडार बांदून घाल्या दोगांकूय सोडले आणि उपरांत पुलिशेत कागाळ केली. This has happened on Easter Eve night, 12 o'clock midnight and till 4 o'clock. 6 to 7 people got into the house, broke open to the front door and captured both the senior citizens, tied them up. The gentleman was kept in one remote toilet which took the family 15 minutes to find their father, and the mother-in-law was elsewhere. So they've been captured like this for 4 hours plus till somebody came home and realized that no one's opening the door, their house has been ransacked. They were tied. So almost I'm talking about 8 hours the senior citizens have gone through this cruelty that has happened right now, and like a dacoit that has happened in our own Talegaon constituency. We have been raising this issue about law and order not in place for quite some time now. It's been like weeks where we've seen people entering in the house, hitting people, killing people and all. And now we get to hear that 7 people ran into a house that already has a security guard, that has camera. And this has been really planned well on Easter Eve. And to see the situation of the house, the whole house is ransacked, searching for whatever they wanted. We didn't ask the family what all they have lost and all that. But seeing the senior citizens put in such trauma and to see the situation that they are in right now is like it's heartbreaking, because we are talking about things happening in villages. This is happening now in an urban city like Talegaon constituency, this is a panchayat area which has become urban, and we do not have law and order situation here. No patrolling that happens over here on a regular basis. On top of that, the security guard has been really beaten up and kept aside when this whole thing happened. पुलिशेत कागाळ करिना फुडेंच डीजीपी पासून आयजीपी मेरेन सगळ्या उंचेल्या पावण्यावेल्या पुलीस अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. या चोरी प्रकरणाच्या तपासाविशीं क्रायम ब्रांचीचो पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताक विचारल्यार तो कितें सांगता ते आयकात. सर, डीजीपी सर ने बोला था कि पीआरओ के एक्सप्लेन करेंगे. मैं आपको ऑफिशियल वैसे काम चल रहा है, हम लोग लगे हुए हैं। फायर तो रजिस्टर हुआ है, वो तो भेज दो ना। पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।
काम कर रहे हैं। तो क्या FIR रजिस्टर हुआ है। क्या क्या बिलोंगिंग्स गए हैं? वो भी FIR का डिटेल आपको भेज दूँ। ओके सर, क्राइम बहुत बढ़ रहा है सर। क्या सो चोरी भी बहुत बढ़ रहा है यहाँ पे सिटी में, उसके बारे में बता दूँ। नागाली हिल दोनापावला हांगा जयप्रकाश धेंपो हेंच्या बंगल्यार पयर शेनवाराक रातचे म्हणजे इस्टराची जी रात आशिल्ली ती रात एक तांकां विचित्रशी रात ह्या बंगल्यान जी कोण रावपी आसा तांकां पळोवची पडली। ती म्हणजे ह्या बंगल्यार जी जोडपी रावताली जाणटी सिनियर सिटीजन, दोगांचे वय 70 वर्सांचे मायज आशिल्ले आनीक तांकां हांगा एक डकती म्हणूं शकता आमी 5 जाणां पेक्षा चड 7-8 जाण कोण ह्या घरान घुसले आनीक घुसता आसतना तेणी जो हांगासलो सेक्युरिटी गार्ड आशिल्लो ताकाय मारलो बडयलो आनीक ताका बांदून तेणी सायडीक दवरलो। हांगा ते घरान भितर सरलेले आसात। सो आयची ही म्हत्वाची अपडेट। आनीक मेन म्हटल्यार हितून जे पुलीस सायड आसा, जेन्ना आमी म्हणटात शेनवाराक रातची ही घटना घडलेली जाल्यार पुलिसांच्या वटच्यान एक प्रेस रिलीज कित्याक येवना, त्याच बरोबर पुलिसान ही FIR रजिस्टर केल्या काय ना हे सुद्दां तेजेर उलोवपाक पुलीस सारखे अजून तयार ना। सो ही जी केस आसा हे केसीचेर जी अपडेट आमकां मेळटा ती आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। सो आयची ही मेजर बातमी अशी आमी म्हणूं शकतात, दोनापावला हांगा ह्या बंगल्यार हांगा मोठी एक चोरी जाल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश आडरकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, दोनापावलच्यान। आंबेडे नगरगाव श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय देविदास आणि भाव उदयाक वाळपय जिल्लो सत्र न्यायालयान 9 दिसांची पुलीस कादेची ख्यास्त फरमायल्या। वासुदेव ओझरेकारान दिल्ल्या जबाबाच्या आदाराचेर पुलिशेन श्रवणाचो बापूय देविदास बर्वे आणि भाव उदय बर्वेक अटक केली। आंबेडे नगरगाव श्रवण बर्वे खून प्रकरणात अटक केल्ले बापूय देविदास आणि भाव उदय बर्वे हांका वाळपय जिल्लो सत्र न्यायालयान 9 दिसांची पुलीस कादेची ख्यास्त फरमायल्या। या प्रकरणाच्या चौकशे वेळार वासुदेव ओझरेकारान दिल्ल्या जबानीच्या आदाराचेर बापूय पुताक अटक केली, मात पुलिशेक अजून या दोगांय विरुद्ध ठोस पुरावे मेळूंक नात। मजगती या प्रकरणात अजूनय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा। आंबेडे सत्तरी हांगातल्या श्रवण बर्वे ह्या खून प्रकरणात सध्या 3 जाणांक अटक केलेली आसा आनी तितूंतलो पयलो जो दुबावीक आसलेलो तो वासुदेव ओझरेकर हेका 2 दिसां पयलींच 10 दिसांचो पुलीस कस्टडी रिमांड दिलेलो आसा। तशेंच आयज ताच्या बापायक देविदास बर्वे आनी उदय बर्वे हांकां आयज वाळपे पुलिसान हजर केल्ले आसता। ताका 9 दिसांचो पुलीस कस्टडी दिलेली आसा। आयतार शेनवारा रातचे ताका उशिरा तांकां अटक केली। तशेंच आयतारान तांकां 1 दिसाचो पुलीस कस्टडी दिल्ली, मात 1 दिसाचो कस्टडी सोंपल्या नंतर आयज तांकां वाळपे कोर्टान हाजीर केल्ले आनी तेतूर तांकां 9 दिसाचो रिमांड दिलेलो आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत। रोमन कॅथलिक चर्चीचे पहिले लॅटिन अमेरिकन धर्मगुरू पोप फ्रांसिस संवसाराक अंतरले। गंभीर दुयेंसाक लागून तांकां पिरायेच्या 88व्या वर्सा मरण आयलें। पोप फ्रांसिस हांणी सोमारा सकाळी 7:30 वरांचेर निमणो स्वास घेतलो। कॅथलिक ख्रिश्चन धर्मगुरू पोप फ्रांसिस संवसाराक अंतरले। पिरायेच्या 88व्या वर्सा तांणी निमणो स्वास घेतलो। पोप फ्रांसिस इतिहासातले पहिले लॅटिन अमेरिकन पोप आशिल्ले। 1300 वर्सात पोप म्हणून निवडून येवपी पोप फ्रांसिस हे पहिले बिगर युरोपियन आशिल्ले। पोप फ्रांसिस हांणी समलिंगी लोकांक इगर्जेत प्रवेश दिवप, समलिंगी जोडप्यांक आशीर्वाद दिवप, परत लग्न जावपाक धार्मीक मान्यताय दिवप अशे इतिहासीक निर्णय घेतले। फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन तांची भलायकी इबाडिल्ली। 14 फेब्रुवाराक तांकां रोमांतल्या जेमेली हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। तांचेर उपचार सुरू आशिल्ले। फुफ्फुसाच्या संसर्गाक लागून तांकां 5 सप्तक हॉस्पिटलांत भरती केल्ले। 14 मार्चाक तांकां डिस्चार्ज दिल्लो, मात सोमारा पिरायेच्या 88व्या वर्सा तांणी निमणो स्वास घेतलो। पोप फ्रांसिस पाद्री ते पोप प्रवास। जल्म 17 डिसेंबर 1936 ब्युनस आयर्स, अर्जेंटिना। 1958 21 वर्सां पिरायेचेर जेजुईट समुदायात शामील। 1969 ब्युनस आयर्साचे धर्मगुरू म्हणून निवड। 1998 ब्युनस आयर्साचे आर्चबिशप। 2001 पोप जॉन पॉल II हांणी तांकां कार्डिनल केल्ले। 2013 रोमन कॅथलिक चर्चीचे 266वो पोप म्हणून वेंचून आयिल्ले। धर्मगुरू जावच्या आदी ब्युनस आयर्साच्या एका क्लबान बाउन्सर म्हणून केले काम। रासायनिक प्रयोगशाळेतूय केले काम। अर्जेंटिनाच्या महाविद्यालयात साहित्य आणि मनीसशास्त्र शिकयले।
Pope Holy Father Francis made a sudden appearance on Easter Sunday to the joy of our Catholics gathered there at St. Peter's Square. And I was really thrilled that the Pope, who was struggling with his life, made his appearance on Easter Day to wish all of us and give us Easter greetings. Suddenly, when we were celebrating our Easter, we have this sad news. But at the same time, his passing away is me as a Catholic is in accordance to God's will. He has taught us how we have to look after our ecology, a common home. He showed how we are supposed to take care of this earth and praise God that there is a gospel of creation inscribed into the creative world that God gave us. I thank God for his gift. I thank God for everything that he did, the way he led us, and pray that the Eternal Father will receive him in his bosom and give him the reward of a good soul. ब्युरो रिपोर्ट कोमंतक टीव्ही. भोमा फ्लायओव्हर संदर्भात थळाव्या लोकांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांची भेट घेतली. यावेळार प्रकल्पाचे केल्ले सादरीकरण तांकां पसंत पडलें ना. ताका लागून फ्लायओव्हर नाका बायपासूच जाय हे मागणेचेर भोमाचे लोक ठाम आसात. पूण फ्लायओव्हराक लागून फक्त 4 घरां वतात. ती तांकां बांदपा खातीर पयशे दितले, तशेंच तांकां वेगळे प्लॉटूय दितले म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भोमा राष्ट्रीय महामार्गाच्या संदर्भात थळाव्या लोकांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांची मंत्रालयात भेट घेतली. या वेळार सरकारा वतीन तांकां प्रकल्पाचे सादरीकरण केले, पूण ते तांच्या पसंतीत आयले ना. ताका लागून फ्लायओव्हर नाका, आमकां बायपासूच जाय हे मागणेचे भोमाचे लोक ठाम आसात. फ्लायओव्हराच्या बांदकामा संदर्भात अधिकारी चुकीची माहिती दितात असो आरोपूय एकल्यान केलो. पयलीं 60 मिटराचो रस्तो दाखयल्लो, आतां 25 मिटर म्हूण सांगतात. हे आमकां सामकें सांगिनात अशें तांचें म्हणणें. आमकां असो फ्लायओव्हर काडटलो, पंचान आमी वयपाचें, भितरले येवपाचें, देवळां वयचें ना, कांयच वयचें ना तेणी सांगलें. म्हणून ताका आमी आतां निमाणो एक प्रश्न विचारलो की इंजिनियरांक मेजून दाखय म्हणून कितलो 60 मिटर, कोर्टाक 60 मिटर ते चलता आमचें. तो सांगता आमकां 25 म्हणून. हे आतां सगळें फोटींगपण हे कित्याक उलयता. आमी सांगलें तांकां बायपास काडून दिया म्हणून आमकां. बायपास काडून दिवं कित्याक तेजेर विचार कराक म्हण तुमी. तो सांगता हेवटेन 7 तेवटेन 7 मेजून दाखय म्हणून दाखयता. ह्या दोगूय इंजिनियर आयले न्हू, हे फोटींग दोगूय इंजिनियर. 2 वर्सां जालीं आमकां तेणी मोजून दाखयता सांगलें तळवळकर 100. ह्याच विधान संकुलां अजून ते येयले ना हांगासर. आनी फाल्यां कितें दाखयतले आमकां मेजून ते प्लेसीर येवन दाखयता म्हणटा ते येयले ना अजून सुद्दां. म्हणजे हेचेर आतां विश्वास काय दवरतले. फ्लायओव्हर घालपाक तेणें आमकां एग्री करपाक खुबशे आमकां तेणें एक्सक्युजीस सांगले. तेजे बरोबर आमच्या गांवच्या लोकांनी तांकां जे आमचे कल्चर जे आसा आनी त्या रोडा पासून आमकां कितें बॅड इफेक्टेड आसा ते सुद्दां आमी तांकां सांगलें. पूण तो परत एकूच उल्लेख करतालो की रस्त्यार एक जी 4 स्ट्रक्चर आसा पळय तितलीच वयता आनी कांय वचना, फक्त तुमी मिसअंडरस्टँडींग करूं नाका असो तो आमकां परत एक्सक्यूज करतालो. फ्लायओव्हर 60 मिटर न्हय जाल्यार 25 मिटराचोच जातलो. ज्या 4 लोकांची घरां वतात तांकां ती परतून बांदून दितले, तशेंच तांकां प्लॉटूय दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. कांय जाण लोकांची दिशाभूल करतात. भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते फाल्यां वचून मार्किंग करतले आनी खंयसर कितलो जागो पुलाक वयता ताची लोकांक म्हायती दितले. निमणे लोक आयकतलेच असो विस्वासूय मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. भोमाचे म्हाका पयर घरा कडेन मेळपाक आयले, तांकां हांवें हांगासर आपयलें. जवळपास एक 70 जण कितें तरी आयिल्ले, सगळे जाण 70 जण आयिल्ले. तांकां कंप्लिटली प्रेजेंटेशन दिलें म्हज्या PWD डिपार्टमेंटान. प्रेजेंटेशन दिल्या उपरांत तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें. एक म्हणजे देवळाचो येदो सुद्दां कुडको वचना, एक वेगवेगळे चुकीचो समज ताच्या तकलेंत आसा आनी तें तांकां एक्सप्लेन केलें तें तांकां पटलेंय बी. दुसरी गजाल तांच्या तकलेंत आसलें 60 मिटरचो रस्तो आमी करता, बट आमी 60 मिटरचो रस्तो करिना. तोय कोणीतरी तांचे तकलेंत गैरसमज जातलो. आमी फक्त थंयसर 25 मिटरचो रस्तो करता. तिसरी गजाल तांची एका देवळा कडल्यान दुसऱ्या देवळा कडेन वचपाकूय कांयच प्रॉब्लेम जायना.
घरां वयता म्हणजे 60 म्हणजे जवळपास 40 घरां वयता असो त्यांचा कंप्लेन आसता. फक्त वयता भितरली 4 घरां. ओके, 4 घरां भितरले 4 ओनर थंयसर आशिल्ली. एकट्याचीच 2 म्हणजे एकट्याचें दुकान आनी घर 99 स्क्वेअर मिटरान आसा आनी 120 स्क्वेअर मिटरां उरलेली तूं त्या 4 घरांत आनी वेगळे 4 प्लॉट दितात आनी वेगळी 4 घरां तेंची बांदपा खातीर आमी पयशेय दितात. आनी उरले ल्हान गाडे थंयसर जे एक्वायर केल्या प्रॉपर्टीज रस्त्याक तेकोन आसतात. ते गाडे खरें म्हणजे ते रस्त्याक तेकोन तांकां थंयसर परत आसा तेचे देवळा कडेन जर घालूंक जाय आसत जाल्यार देवळा कडेन गाडे घालपाचें आमी प्रोविजनूय दितात. फाल्यां आमच्या प्रॅक्टिकली इंजिनियर सायटीर वयता, तांकां तुमी कॉपरेट करप. ते तांकां थंयसर मार्कींग करून दाखयतले. मार्कींग करून तेंची प्रॉपर्टी येता काय ना तेंय कळटलें. तेंच्यांनी बरोवन मागला, आमी बरोवनूय दिता. देवळाचोय फकत भाग वतना ही 4 घरां सोडल्या तेच्या पली कडेन आमी कांयच वतना. म्हाका दिसता तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर सरकाराक बरोबर कॉपरेट करप गरजेचें आसा. ते करतले असो म्हाजो विश्वास आसा. आमचे फाल्यां इंजिनियर थंय गेल्या उपरांत मार्कींग करून गेल्या उपरांत परत एकदां ते म्हाका मेळटलें आनी दुसरी रिजॉल्व. वर्षा आश्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एकतर आमकां भरीव लुकसाण भरपाय दियात, नाजाल्यार आमची शेत जमीन आमकां परत करात अशी मागणी करीत पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतल्या शेतकारांनी सोमारा मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले. वेदांता कंपनीच्या सारमानस गेटी कडेन शेतकारांनी हे आंदोलन केलें. ताका लागून सुमार 4 वरां मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान दिवचले मिनाची येरादारी सुरळीतपणान सुरू आशिल्ली. मात सोमारा सारमानस पिळगांव वाठारांतले शेतकार अचकीत रस्त्यार देंवले. ह्या शेतकारांनी सारमानस वाठारांतल्या कंपनीचे गेटीचे मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडयले. शेतकारांच्या ह्या आंदोलनात पिळगांवची सरपंच आनी कांय पंचवांगडी वांटेकार जाल्ले. मजगतीं आंदोलनाची म्हायती मेळटकीच दिवचलचे जोड मामलेदार श्रीपाद माजी घोणूक थळार आयले. तांणी आंदोलन करपी शेतकारां वांगडा चर्चा केली. ह्या वेळार वेदांताचे सीईओ धीरज कुमार जगदीश आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावपाची शक्यताय गृहीत धरून पुलीस तैनात केल्ले. म्हयने जे डिस्कशन डेप्युटी कलेक्टरा मुखार चालू असले त्याचे कांयच सोल्युशन येना म्हणून आयज सगळ्या शेतकाऱ्यांनी डिसायड केलें की आमची शेतां आमी परत घेवया. कित्या खातीर की गेल्या 15 दिसान सीएमान स्टेटमेंट दिल्लो की एग्रीकल्चर लँड जर खंय कन्वर्ट केले जाल्यार आमी ती रिवर्ट करतले आनी प्रमोट करतले एग्रीकल्चर. ती न्यूज पळोवन हांकांय गुरबा चडली की आमची शेतां आमकां परत घेवंक जाय. त्या अनुशंगान आयज सगळे शेतकार 7 तारखेक तेंचे लेटर दिलेलें की आमची शेतान जे हांगा इलिगल काम चालू आसा ते बंद करात आनी आमची शेतां आमकां परत दियात. त्या हिशोबान आयज ते येयल्ले. सरकारी ऑफिसांच्यान कांय रिवर्ट येना. आयज तेंच्यांनी स्वता आपल्यो जमिनी आडयल्ल्यो आनी त्यो बंद केल्ल्यो. हांगाच्यान पळय स्टार्ट जाता एज सर्वे. सो हांगा सकाळच्यान ट्रान्सपोर्ट बंद केलो. तेंचो एकूच मागणी आसा की तेंची शेतां तांकां परत जाय. सो जाला कितें की मामलेदार आतां येयलो हांगा बिचोलीम आनी ताणें सांगलें की डेप्युटी कलेक्टर बिचोलीम जो आसा तो काही कारणान 2 दीस लिवेर आसा. सो वेनसडे मॉर्निंग तो रेज्यूम जातलो ऑफीस. सो त्या दिसा आमी डिस्कशन स्टार्ट करया आनी एमिकेबल सोल्युशन म्हणजे शेतकाऱ्यांक कसो न्याय मेळपाक जाय त्या हिशोबान आमी सरकारी प्रयत्न करया अशें एश्युरन्स दिला. इवन डेप्युटी कलेक्टरांनी मेसेज कन्वे केल्या की परवा आमी मेळुया. आमी हो आयचो जो इन्सिडंट आसा इवन डायरेक्टर ऑफ मायन्साच्या कानार घातला की अश्यो जर हांगा इलिगल एक्टिविटी चालू आसा जाल्यार तुमी स्ट्रिक्ट स्टँड घेवचो पडटलो. आनी लोकल्सांची जी पाश्यात आसा पळय ते जावंक जाय, पाड्ड्यार जावंक जायना. हे सरकारी यंत्रणा लक्षात धरूंक जाय आनी जनतेक जो कितें न्याय जाय तो न्याय मेळपाक जाय इतलो आमचो प्रयत्न आसतलो. 11 म्हयने मेरेन आमी हांगा आतां त्रास काडटा. जी आतां आमची टॅनंट एरिया ही प्रॉपर्टी तरी सर आमी हांकां सांगिता मिटींग खुबश्यो जाल्ले आहा. तरी मिटिंगेक तेंच्यांनी आमकां कसलोच एक प्रश्न आमचो पास केल्लो ना. तरी ते सांगता बसोय आनी सॉल्व करुया. आतां 11 म्हयने सोंपले बसून सॉल्व करपाची आतां परिस्थिती आमची कांय उरोवंक ना. त्या खातीर आमी पयलीं आतां दिल्या आमकां 2 दीस दिल्या. ताका आमी रिस्पेक्ट दिलो मामलेदाराक. 2 दिसां भितर आमचो जर प्रश्नाचो सुटा मेळना जाल्यार आमी ब्रेस्तारा बंद करता अशी आमची अपेक्षा. तुमचो मेन डिमांड कितें आहा? आमचो रेट बरोवन दिल्या शेतां परत दिवपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फोंडेच्या विशाल मेगा मार्टात हुंदरांचो वावर वाडला. हुंदरांक लागून ह्या मार्टात कामाक आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक कातीचें दुयेंस जालां. हे कर्मचारी ग्लावज आनी मास्क घालून काम करतात. कांय जाणांनी हे विशीं अन्न आनी वखदां प्रशासना कडेन कागाळी केल्ल्यो. ह्या कागाळींची दखल घेवन प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमारा मार्टात धाड घाली. पळयात पुराय बातमी. फोंड्या नव्यानच सुरू जाल्ल्या विशाल मेगा मार्टात हुंदरांचो वावर वाडला.
दिसा उजवाडा हे उंदीर विशाल मार्टान भोंवतना दिश्टी पडटात. हुंदरांनी कड्डान तशेंच किराणा म्हाल आशिल्ली कांय पाकिटां फोडून दवरल्यात. ह्या हुंदरांक लागून मार्टांत काम करपी कांय कर्मचाऱ्यांक कातीचें दुयेंस जाल्ल्याचें आयकपाक येता. ताका लागून हे कर्मचारी हातीक ग्लोव्ज आनी तोंडार मास्क घालून काम करतात. कांय दिसा पयलीं विशाल मार्टांत सामान हाडपाक गेल्ल्या एका गिरायकाक मार्टांत हुंदरांचो वावर आशिल्ल्याचें दिश्टी पडिल्लें. त्या वेळार ताणें हे विशीं कर्मचाऱ्यांक विचारिल्लें. कांय जाणांनी जाल्यार अन्न आनी वखदां प्रशासनात हे विशीं कागाळी केल्ल्यो. ह्या कागाळींची दखल घेवन अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमारा मार्टाचेर धाड घातली. अन्न आनी वखदां प्रशासनाचो रिपोर्ट येयसर किराणा माल आशिल्लो भाग 15 दीस बंद दवरपाक सांगिल्ल्याची म्हायती प्रशासनाचो अधिकारी शिवदास नायक हाणें दिली. सर पूण सॅम्पल चडशी पिपांतली घेतल्या न्ही, ते पिशवी फुटलेली भरपूर आसा पळय तेंची बीन हायजीन आसा ते दिसता तुमकां. हायजीन मेंटेन केला ते दिसता तुमकां. जे कितें आसा ते आमी नोटिसीन तांकां दिल्ल्या. आतां कितें बंद बी कितें अशें सांगलां? फूड सेक्शन बंद. स्टोराचें आमी काय करूंक ना. आमी फूड सेक्शन जे कितें आसा ते आमी तांकां क्लोज करता. तुमचो रिपोर्ट येयसर बंद करून सांगला. आतां तेंच्या सायडीच्यान कंप्लायन्स होईल. आतां क्लोज करपाक लायला तांकां सद्या. क्लोज करून आमी सर सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आणि हेल्थ ऑफिसर प्रायमरी हेल्थ सेंटर फोंडा विशाल मेगा मार्केटान आणि ऑलरेडी FDA स्टाफ आसा हांगा. तेंचें इन्स्पेक्शन चालू आसा. तेंचे जे DM कोण आसा, मॅनेजर कोण आसा तेंचे कडेन आमी उलयल्या. तांकां एक्चुली आमी रिक्वेस्ट केल्या की स्टोरान खूब कितें तेंची सामान अशेंच दवरलेलें आसा. देर इज नो प्रॉपर ट्रेनिंग द स्टाफ फॉर एनी फायर ड्रील तशी जावंक ना. तेंचे स्टाफाक खबरूय ना हाऊ टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर्स. ऑल्सो ते फूड सेक्शन सुद्दां तेंचे आतां ती क्लोज करता. तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की जे आयटम्स कित्याक घाल्ले आसा ते भायर उडोवपाचे आनी कंप्लायन्स दिवपाक आमी ताका 1 वीक टायम दिल्लो आसा. दॅट री-इन्स्पेक्शन एंड विल सबमिट. आमी फोंडा विशाल मार्ट जे हांगा आसा जे फाटल्या दिसान विशाल मार्टान उंदीर भोंवता म्हणून अशें व्हायरल जाल्ले सोशल मिडियाचेर आनी जावं न्यूज चॅनलाचेर अशें व्हायरल जाल्लें. ते अनुसार आज FDAची जी टीम आसा पणजेच्यान ती आज विशाल मार्टान हांगा येयल्ली आनी तेंच्यानी सगळें इन्स्पेक्शन केलें. तेन्ना इन्स्पेक्शनाक तांकां भरपूर कितें तरी आढळ्ळें आनी मोठ्या प्रमाणात उंदीर भोंवता हेंचेय कळ्ळें. ते फाल्यां ज्यो पाकिट्स आसा बदाम आनी कितें ती सगळी फोडलेल्या अवस्थेन आसलेली जी उंदराची लेण्यो ज्यो हितून आसा आनी जे अन्न जे किराणा दुकान किराणाची म्हाल दवरिता त्या जाग्यार जो स्टोर आसा तेंचो तो विभाग सबंद तेणी 15 दीस पर्यंत बंद दवरपाची सूचना तांकां केल्ली आसा. आनी हेज्यान पयलीं हांगा हेल्थ ऑफिसर स्मिता पार्सेकर ती येवन गेल्या. तेंच्यांनी 8 दिसांची मुदत दिल्या. साफसफाई करान ते लोकांक हायजीन बरो माल आसलेलो लोकांक तो दिवचो अशें म्हणून तांकां सांगलेलें आसा. 8 दिसांची तांकां मुदत दिल्ली आसा स्मिता पार्सेकरान. ते खातीर फोंडेच्यान एकनाथ नुवें बायपास ते आल्लेम रस्त्यार रातच्या वेळार किट्ट काळू. विजेच्या खांब्यावेल्यो स्ट्रीट लायटी पेटनाशिल्ल्यान लोक कोयर हाडून उडयतात. सुण्यांचोय वावर वाडिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जावपाक लागल्यात. पळय पुराय बातमी. हो पळयात नुवें बायपास ते आल्लेम वचपी रस्तो किट्ट काळखात. हय, नुवें बायपास ते आल्लेम वचपा खातीर सुमार 3.5 किलोमिटराच्या ह्या रस्त्यार एकूय विजेच्या खांब्यावेल्यो लायटी पेटना. दिसभर ह्या रस्त्यावेल्यान येरादारी चालू आसता, पूण रातच्या वेळार प्रवास करतल्यांक मात हांगा किट्ट काळखात यो वच करचें पडटा अशी खंत नागरीक राहुल शानबाग हाणें उक्तायली. तातले तातूंत ह्याच काळखाचो गैरफायदो घेवन रस्त्याकुशी कोयर उडोवपाच्या प्रकारांनी वाड जाल्ली आसा. ह्याच वाडट्या कोयराच्या राशींक लागून ह्या रस्त्यार सुण्यांचोय वावर वाडला, जाका लागून भिरांतीचें वातावरण सध्या निर्माण जाला. सांजेच्या वेळार कामावेल्यान सुटून वचपी चलयांक खातीर लेगीत हो वाठार कितलो सुरक्षीत आसा काय असो प्रश्न उपराशीत आता तरी संबंधित प्राधिकरणान तातूंत लक्ष घालून विजेच्या खांब्यावेल्यो लायटी दुरुस्त करपाची मागणी राहुल शानबाग हांणी केल्या. आमी आता हो एक मेन इश्यू आसा हांगा आमचो आल्लेम बायपास टू हांगा होंडा शिरवाकडे एक स्ट्रीट लायट पासून हांगा तो एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स जावं आमी पळयता हांगा तेंच्यांनी आमकां स्पेशली कंप्लेन दिली की आमी सांजचे कंपनीच्यान सुट्टा हांगा एक
कोणाले मांस बी पडलेले असता कोंब्याचे बी हांगा कचरो उडयता अजून पासून हांगा वास येता. सो जर हांगा लायटूच ना जाल्यार लोक नोबडी वील बी विजिलंट. आमी आतां पळयता इतले वर्सां जाली आतां डेव्हलपमेंट म्हणटा काँग्रेस जाले बीजेपी इतली सरकार येयले. आमचो आल्लेमच्यान नुवें म्हणल्यार मेन बायपास अरावंड 3.5 किलोमिटर आसा. थंय एक स्ट्रीट लायट ना. पळोवपाक शकता हांगा एक स्ट्रीट लायट ना. लोकांची सेफ्टी हांगा लोक रावता. चेन स्नॅचिंग जावं मर्डर जाला कितले एक्सिडेंट जाला काय प्रूफ ना काय विटनेस कोण कांयच ना हांगा बिकॉज फूल काळोख ह्या एरियान. लोक येवपाकूच दिता हांगा. एक चेडवांचो ग्रूप आहा 12-13 तेंच्यांनी मेन आमकां भंय दिसता म्हणून अशें येवपाक सांजचे वेळा कामां आसता ती. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन हांगा कितें तरी अशें लायट जावं कॅमेराज बी इन्स्टॉल बिकॉज हांवें ऑलरेडी विचारलेले पुलीस स्टेशनार की इट इज अ वास्ट डेटा फायल म्हणजे इतले एक्सिडंट जाला इतले म्हणल्यार चेन स्नॅचिंग वॉट एवर इट इज हांगा हे प्लेसीस जाता तरी कितें आमी एक्शन घेना. आमी आमच्या लोकांनी शिकपा न्हू. सो प्लीज हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान की प्लीज हे मातशें सिरियसली घेवन हांगाच्या लोकांक जावं सगळे हो आमचो मेन बायपास एक्चुली सो थंय मातशें फोकस करून लायट घालपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. म्हापसा केटीसी बस स्टँडा लागीं भौशीक जाग्यार उक्त्यार सोरो पिवप्यांच्या विरोधात कडक कारवाय करपाची मागणी काँग्रेसीन अबकारी खात्याक केली. म्हापसा बस स्टँड वाठारांत होलसेल दुकानाच्या भायर लोक उक्त्यार सोरो पितात. होलसेल दुकानाच्या भायर सोरो पिवपाक दिल्यार संबंधित होलसेल दुकानधन्यांचेर कारवाय करपाची मागणी काँग्रेसीचे विजय बिकेन केल्या. म्हापसा केटीसी बस स्टँड वाठारांत भौशीक जाग्यांचेर उक्त्यार सोरो पिवप्यांच्या विरोधात कडक कारवाय करपाची मागणी करीत काँग्रेसीन अबकारी खात्यात धडक दिली. म्हापसा बस स्टँड वाठारांत होलसेल दुकानांच्या भायर लोक उक्त्यार सोरो पियेतात. आयतारा म्हापसा बस स्टँडा लागसर अकस्मात कितलेशेच जाण उक्त्यार सोरो पियेतना दिश्टी पडले. सोरो पिवन तांच्यांनी बियरी आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळत तश्यो उक्त्यार उडयल्ल्यो. हाचेर पुलीस आनी अबकारी खात्यान कसलीच कारवाय कित्याक केली ना अशें काँग्रेस विचारता. होलसेल दुकानाच्या भायर सोरो पिवपाक दिवपी संबंधीत सोऱ्याच्या होलसेल दुकान धन्यांचेर कारवाय करपाची मागणी काँग्रेसीच्या विजय बिकेन केल्या. ह्या तरेन दारू जी वाटली वयता रस्त्यांनी इट इज नॉट गुड फॉर गोवा स्पेशली म्हापसा जे बार्देजाचे नॉर्थ गोवाचे कॅपिटल म्हणटा आमी त्या जाग्यार अशें चलता कारण ते म्युनिसिपालिटी न्हिल्लेली आसात. पुलीस डिपार्टमेंट म्हापसा न्हिल्लेले आसात कळ्ळें. बारीक बारीक पुलीस जे हेल्मेटाक आनी बाकीच्या 5-5 जाण रावता पळय एक नायट शिफ्टींग गाडी कोण कंप्लेन करतलो आनी तुमी एक्शनाक घेतली तेच्या पयलीं एक्शनाक घेयना. आनी सगळ्या ज्या बऱ्या जाग्यार म्हाका दिसता हुतात्मा चौका कडेन वचा महात्मा गांधीच्या स्टॅच्यू कडेन वचा बस स्टँडाचेर वचा जावं बाकीच्या स्कुला कडेन तुमकां ह्यो बाटल्यो दिसतल्यो तेचेर खंय तरी कारवाई जावंक जाय. व्हडले तांकां फायन घालूंक जाय आनी भितून उडोवंक जाय तेन्नाच तेचेर एक्शन जातली. आनी ती एक्शन जाय पर्यंत आमी उगी रावपाक ना. एनओसी रिवोक कर म्हणून आनी आतां तेजे रेड मारता म्हणटा कमिशनर म्हणटा काय करिना तेजे फुडें वचूंक जाय. आमी सगळे काँग्रेस आमी कमिशनरा कडेन वयतले आनी ते रिवोक तेंची एनओसी हे करिना सस्पेंड करिना जाल्यार आमी हे सगळे कार्बेज व्हरून थंय उडयतली. ज्यो ऑथॉरिटी आहा पळय हांकां कांयच पडलेलें ना. हे जे आयज पळय वायन स्टोर आहा पळय ते सगळ्याक खंय फॉर्माशी खंय दिसता म्हणल्यार खंय तरी हे अल्कोहोल कन्ज्यूम करता क्रायमी चड वाडलेले आहा. हेचेर सरकारान खंय तरी स्टॉप करूंक जाय नाल्यार क्रायमी वाडटल्यो. स्नेहा हसोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. देखील तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड